एकदम बरी आसा. सगळे लोक भायर सरून आपल्या बुथाचेर वचून लायनी लागून वोट करीत आसात. ओके, हो संकेत आसा लोकांचो की जो लोक आसा तांकां कितें तरी चेंज जाय. ओके, सो ते चेंज करपाक लागून लोक उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिवन लोक भायर सरून वोट कास्ट करतात. तशेंच म्हाका लोकां कडल्यान खूब हे मेळटा, सपोर्ट मेळटा. ते म्हणटात तुजें आमी काम पळयलां, जावं ते देवस्थान जावं बाकीचे सगळे कडेन जे जे हांव एसोसिएशनाचे जुडलेलो आसा त्या दृश्टीन ते म्हाका म्हणटात यू आर केपेबल टू बिकम अ झेडपी. सो लोक खूब म्हाका सपोर्ट करतात. लोक भायर सरून आपूण जावन येवन म्हाका सांगतात बाबा आमी तुका ह्या फावटी तुका वोट मारतले म्हणून. जे फिल्डार एकदम बरे आसात. लोकांक दिसता की हांव निवडून येवपाक जाय कित्याक तर हांव एक ग्रास रुटाचो कार्यकर्तो. ग्रास रुटाच्या कार्यकर्त्याचेर एक अन्याय जाल्लो आसा. जो कार्यकर्तो 34 इयर्स जावन पार्टीचे खातीर काम करतालो, जो कार्यकर्तो लोकां पर्यंत पावतालो, त्या मनशाक तेंच्यांनी तिकेट दिवनासतना एक म्हजेर अन्याय केल्लो आसा म्हणून लोकांक एक म्हाजे बद्दल एक सहानुभूती आसा. ते सहानुभूतीन ते वोटाचें रुपांतर जावन म्हाका ते निवडून हाडटले अशें हांव आशा बाळगितां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.